नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. कारवार लोक आणि कारवारच्या संस्कृतीबद्दल हीन उलयल्या शलाका देसाई हेंचे विरुद्ध पोलीस तक्रार. अखेर माफी मागली. कारवार गेले 2 दिवसांच्यान सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या कारवारच्या लोकांबद्दल आणि कारवारच्या संस्कृतीबद्दल हीन असे अपशब्द वापरून कारवारच्या लोकांले मन दुखयले बद्दल काणकोण निवासी महिला शलाका देसाई किल्ले काणकोण हेंचे विरुद्ध कारवार अभिमानी संघ संस्थेन पोलिसांत तक्रार दाखल केला. ही तक्रार दाखल जाली म्हणून कळतरेत त्या महिलेन व्हॉट्सॲपा मार्फत आपल्याला स्पष्टीकरण दिला की काही दिवसां पयलीं हो व्हिडिओ केल्लो कारण कारवारच्या कोंकणी बोली आणि लोककलेबद्दल एक पात्री अभिनय मोनोग्राम आशिल्लो म्हण. पण आपल्याला कारवारच्या जनतेले मन दुखवत नाशिल्ले. हो व्हिडिओ कोणी व्हायरल केला म्हण आपल्याला काय खबर ना. तशें कितें आसल्यार आपूण समस्त कारवारकारांली माफी मागता म्हण. पण कारवारच्या अभिमानी संघ संस्थेन त्या महिलेन कारवारात येवन लिखीत स्वरूपात पोलिसां मुखार माफी मागूंक जाय म्हण सांगला. कारण हेजे फुडें असले प्रकार घडूं जायनात म्हण. कारवारच्या बोली भाशेचो प्रकार हो विशय जालो तरी काही मुद्दे खूप लोकांल्या भावनेक दुखसारखे आसात. आमगेल काणकोणा कशें आसता जाणा म्हणजे चली व्हड जाल्ली की डायरेक्ट ताका कारवारा लग्न करून दिवचें कळ्ळें न्ही. कारवारा लग्न करून दिवचें कित्याक गोंयांत सोदच्या त्रास जाता न्ही परत काणकोणच्यान पेडणे मेरेन. आनी काणकोणकारांक कशें जाता कारवार सामकी लागीं पळय. नुस्तें हाडच्या गेल्यार कारवारा वयता, भाजी हाडच्या जाय बरी कितें मेळच्या जाल्यार कारवारा वयता. म्हणजे काणकोणकारान आनी कारवारकारान रिलेशन तशें सामकें वट्ट बरें आसा. आनी कारवारकाराल पर्सपेक्टीव कितें जाता तांकां दिसता की गोंयकाराल चली हाडची म्हणजे व्हडली कितें तरी हाडली अशें तेंच्यांनी. मागीर ती लोकांक सांगता आसतना सांगता की आपल्यानी सून काणकोणच्यान हाडला किंवा गोंयच्यान हाडला. म्हणजे तांकां तो एक प्रेस्टीज इशू कसो तांगेलो गोंयच्यान चली व्हरची म्हणल्यार. म्हागेल्या बापायन थोडे जेवण सांगिल्लें आमकां खंय खबर कारवारचे लोक इतली चवथ बी म्हणून आनी इतले लोक येता म्हण तांगेल्या लग्नाक. आनी लग्न आमगेलें अशें करून कशेंय करून जालें. थोडे लोक ते उश्ट्याचे हात घेवन सुद्दां येयले स्टेजीर हात दिवच्या. तेंगेली सिस्टम तशी पयलीं जेवच्यान मागीर हात दिवचे कळ्ळें न्ही. हांव राहुल नायक कारवार निवासी. आज एक सोशल मिडिया भितर व्हिडिओ व्हायरल जाला. तेतूंत त्या व्हिडिओत एक चलेन अशें कारवारची एक इन्सल्ट टायप करून घेवन उलयणें उलयल्लें आसा आनी तें व्हायरल जावन आज आमकां सगळे कारवार युवकाक आनीक काही सोशल एक्टिविटीज लोकांक सगळ्या हेजेन बेजार जाल्लो आसा. आनीक ह्या निमित्तान आज आमी सगळी कारवारची युवक मंडळीन डिसिजन घेतला काय म्हणल्यार आमगेले SP ऑफिसाक आनी सायबर क्रायमात तेजेर कंप्लेंट करची. आनी ऑलमोस्ट केली, कंप्लेंट केला ऑलरेडी आतां केली. आनी तेजेर कानून रितीचे क्रम घेवचे म्हणून आमगेले विनंती सांगचे म्हळ्यार. आनी तेणी जो बी कितें केला आनी तेजे बरोबर ते फ्रेंड्स आशिल्ली तेमी बी ते सहभागीदार तेमकां सुद्दां पनिशमेंट जावूं जाय ही आमगेली इच्छा आसा सगळे कारवार युवा मंडळीली. आनी तेगेलें कितें काय म्हणल्यार तेणी कारवारचे हेतू भितर कितें काय म्हणल्यार लग्नात अशें जेवता जेवील हात आनी कोणीच तरी पिशी लोक सुद्दां जेवील हात घेवन स्टेजार वयची परिस्थिती ना. कित्याक काय म्हणल्यार इतले एज्युकेटेड लोक गांवांत जाल्ले आसात आनी तसले मुवमेंटाचेर तूं उश्ट्याचे हात घेवन घेवन स्टेजार येयले म्हणून एक निंदने करता. त्या नंतर तुगेले बीर तूं एक शरम काण गेले तूं आपूण चल्या बरें रात्रीन धांवले म्हणटा हे कसले हे तुगेले म्हण म्हाका कळटे ना. तूं खरें तूं बोर्ड आसा काय तूं एज्युकेटेड काय अनएज्युकेटेड म्हण म्हाका तें आता डावट एक सायडाच्यान. आनी तुगेले स्टेटमेंट हेजेर कारवार आनीक गोवा कितें रिलेशन बिल्डअप आशिल्लें आज बरें ते पुरो वायट जाती आसा. हेजेन शांतता भंग जाती आसा. आनी कोण चली हेकात लंकन दिल्ली उरू किंवा तेकात लंकन दिल्ली उरू हेंचे भितर आज झगडी लावन दिवचें काम केल्लें आसा तुवें. आनी आज सुने भितर मामे भितर फाल्यां झगडी जावची चान्सीस आसात ह्या तुगेले स्टेटमेंटा पांयान. हे तूं कळका आशिल्लें आनी हेजे बद्दल तूं खंयच्या परिस्थितींत आमी तर तूं कॉम्प्रोमायज अजिबात ना. कसलें तूं कितें चूक माग कितें ना तुका कानून रितीत कितें शिक्षा जावं जाय ती जातलीच. आनी आमी ती करचे पयलीं वगीर रावन आले. रातचे 11:30 वरांचेर हांव तेंगेल्या घरा पावलें. म्हाका दिसलें आतां तरी स्वागत तरी बरें करून करतली. तें बी म्हागेलें केलें ना. हांव जेन्ना भितर गेलें न्ही म्हाका एक पिवच्या दिलें तांबयोभर उदक. आतां तांबयोभर उदका आतां तांबयो उदक कशें पिवचें म्हाका सांगा तुमी. तरी हांव तो तांबयो हळू तोंडा लावून अशी लिपयत पिलें कशेंय करून. तांबयो काडला थंय आपटयलें एकदांच रागान. मागीर म्हागी माय येयली. मागीर माय म्हाका म्हणच्या लागली पळय बाय सकाळ तूं न्हेशिल्लें आतां 12 वरांच्या येयलीं आतां तुगेले ते कपडे चेंज कर जालें हे ड्रामा सोंपलो म्हणच्या लागली. आनी म्हाका व्हेलें कोनशाच्या रुमा गेलें आनी हांव आतां आमगेलें सामान हाडिल्ली न्ही ती एक खंयची तरी हांव साडी न्हेसतलें म्हण हांव भितर गेलें तेकात.
पळय जाल्यार ही येयली एक बत्रा कुडको कसो मॅक्सी घेवन आनी म्हाका म्हणच्या लागली हे घाल ते घाल नाका हांगा आयदन घासची आसा रातची हाजेर हानी प्रेशर आमगेल्या गोंया कशें इतली संवय ना आली रातची लग्न जालें की बरोबर आयदन घासच्याक आनी हांवें बरें नेल पेंट बी लायिल्लो त्या दिसा असं म्हटलें मोरू हांवें कितें केलें आमी गोंयकार चड स्मार्ट पळय वयता आसतना सकयल हांवें कितें केलें आयदन घासच्याक तेगेले ती बोंदार घातलेच पूण म्हागेली साडी घेतली एक वांगडा आनी मोबायल घेतलो आनी हांव गेलें फाटल्यान तिचे बरोबर म्हाका तिणी सांगलां ही सगळी आयदन आसची तुवें घासची हांवें सांगलें बरें घासता म्हणलें आनी हांव घासच्या लागलें घासता घासता पळयलें ती भितर गेली ती भितर गेली तशें हांवें कितें केलें साडी घेतली मोबायल घेतलो आनी थंयच्यान पळ काडली म्हणून सांगता कारवारकारा कडेन लग्न जाता आसतना मातशें विचार करून लग्न जावचें जाय एक व्हिडिओ वयचो एक लेडीन एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो त्या व्हिडिओ बद्दल आमगेल्या कारवारात खूब डिस्कशन जालें कित्याक म्हळ्यार ते आज आमगेले कारवार लोकांक हर्ट जावं सारके व्हिडिओ आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार आमगेले कारवारचे लोक शांतीप्रिय लोक आनी तितलेच न्ही आमगेले कारवारचे लोक गोंया वचून घेवन खूब असले अचिवमेंट केलात आनी खूब इंडस्ट्रीज घालून घेवन खूब लोकांक जॉब दिलात आनी इवन गव्हर्मेंट तू सुद्दां कितें म्हणल्यार बरें करून काम करून नांव कमयलें आसात आनी आमगेले कारवार गोवा हो बांदेव एक शैक्षणीक दृश्टीन उरूं नारू एक धार्मीक दृश्टीन उरूं खूब बरें करून चलता आनी तातूंत अशी करून घेवन व्हिडिओ व्हायरल केला ते मनाक थोडे बेजार दिसता तशी आनी मुखार कोणी कन्नोजो म्हूण सांगून आमी आज सायबर क्रायम ऑफिसांत कारवार येवन ते व्हिडिओ बद्दल आमी आज एक कंप्लेंट लॉज केला आसा तेमी जात ते सक्ती कारवाई करू जा म्हणून जनार्दन गांवकर क्षत्रिय मराठा परिषद कारवार तक्रार दाखल झाली म्हणून कळतरेत त्या महिलेन व्हॉट्सॲपा मार्फत आपल्याला स्पष्टीकरण दिला की नमस्कार म्हजें नांव शलाका देसाय आनी हांव काणकोणचें ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाला जो हांवें केल्लो कारवारी बोली भाशेन खरें म्हळ्यार हो खूब पयलीं केल्लो व्हिडिओ पूण हो 2 दीस पयलींच शेअर जाला वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर हो व्हिडिओ कोणें शेअर केला आनी खंय शेअर केला तें म्हाका खबर ना सेकंडली तें म्हज्या परमिशना शिवाय शेअर जाला आनी हो जो मोनोलॉग आशिल्लो ती फक्त एक कथा आशिल्ली जी हांवें सादर केल्ली म्हजें कांय इंटेंशन नाशिल्लें की कारवारच्या समेस्त लोकांक तांकां हर्ट करपाचें किंवा तांचे इमोशन्स किंवा तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे जर तर म्हज्या कडल्यान अशें कितें घडलां किंवा म्हज्या खातीर खंयच्याय कारवारच्या मनशाचे इमोशन्स हर्ट जाल्या हो व्हिडिओ हो मोनोलॉग पळोवन जाल्यार हांव समेस्त कारवारकारांचे तशेंच समेस्त लोकांचे हांव माफी मागता कारण हो इंटेन्शनली कांयच हांवें करूं ना आशिल्लो हो फक्त एक मोनोलॉग आशिल्लो आनी हो व्हायरल कोणें केला तोय म्हाका खबर ना तर परत एकदां हांव कारवारच्या लोकांची माफी मागता कारवाराक म्हजें रिलेशन आसा खूब जाणां कडेन कारवारची फकाणां करपाची बी म्हजें इंटेन्शन नाशिल्लें देव बरें करूं परत एकदां चूक मागता हो विषय मनोरंजनाचोच जर एक भाग आशिल्लो तर तशें त्या व्हिडिओत अखेर नमूद करूं शकताले अशें नागरिकांचो अभिप्राय आसा आता पोलीस तक्रार जाल्ली आसा अपराध विभाग पोलीस तेजेर कितें क्रम घेतात तेजे कडेन समस्त कारवारकाराले लक्ष वेधून आसा।